बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पयलींच्या भवमणीनो आयज आमी क्रिस्ताण्याच्या चवथ्या आयतारा आसा. रोखडीच दोबाची परब समोर उमटल्या. देवाची येवजण त्यो जिन्सां बासांनी शांती पावयता आनी येवजण शांती पावूंक ताणें आंकवार मारयेक विंचून काडली आनी आंकवार मारयेचे उद्देशी देवाचो पूत आमकां दिलो, सोडवंडार आमकां दिलो. तर आयज आमी खेरीत भाशेन तितकाय आमी देवाक दिनवासता. तो न्हूच आमचो सोडवंडार, ती आमची सोडवंडारीण जाली आनी हे तरेन देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देव आपली येवजण कशे भाशेन शांती पावयता, वांकड्यांतल्यान फुड्यान नीट करता. तर आयज खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया, वाखाणुया आनी आर्गां दिवया आनी हेच परबेक आमची काळजां मनां तयार कर म्हूण सोडवंडाराक घेवंक तयार करुया. सोम्या जेजू, तूं चोर पदवेदार देव आनी शांतीचो कुंवर. हें वळखूंक आमी जायते फावट चुकल्या. सोम्या काकुतकोर. सोम्या जेजू, तूं देवाचो पूत आनी आंकवार मारयेचो पूत. क्रिस्ता काकुतकोर. देवाचो सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदेंचे येयलो, तोच तो बापाची मोहिमा. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर्मेस्पुरा तुज्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवणपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सोरेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर दुस्मानांच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच,
आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें. वच आनी दाविदाक, म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पोर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालो थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशांचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मानांनी त्रास दिले. ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पोर कोळीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजे थावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजें उजीर सदांच भिरांती विणें वसतलें आनी तुजें सिंहासन साश्टांक घोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायोनांनी वाकाणटल्या. सगळीं म्हणे, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायोनांनी वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग साश्णांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकूण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायोनांनी वाकाणटल्या. हांवें विचून काडल्या ताचे कोडें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलेलें तुजें सिंहासन सदां सर्वंदा सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायोनांनी वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हाज्या थोराण्याची खोडप. सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. केल्लो करार घोट तोगयतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ गायोनांनी वाकाणटलो. दुसरें वचप. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शूभ वर्तमान तुमकां कोळीत केलां. त्या प्रमाणें जिवंक तुमकां घटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका मोहिमा. जेजू अगणीत युगा कालांनी गुपीत दवरलेल्या
पूण आतांच्या काळार पुरगोट जालेल्या गुटाची प्रकाशणी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेंच बाकारनांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी ही शासनीक देवाची येवजण अगोणीत जावचे एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा शासनाच्या शासनान. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गार. ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम काबुल्ली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोमचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें तां जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयर एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरां पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या पावमणीनो, टायटॅनिक हें चलचित्र आमी घडये सगल्यांनी पळयलां आसतलें. ही घडणी घडलेली एप्रिलाचे 15 1912 वर्सा. टायटॅनिक एक दारू
आनी एक तारू एके भाशेन व्हडल्यांतलें व्हड तारू बांदलेलें आस्तीक तारू वस्तू आनी सवलती ह्या तारमांत आसल्यो तातूंत इगोज आसली तातूंत हॉस्पिटल आसलें तातूंत ऑर्फनेज आसली आनी असले जायती सेवा करपाची सोय आनी सवलती आसल्यो आनी बांदप्यांनी म्हटलेलें हें तारू केन्नाच बुडचें ना आनी एक अधिकार म्हणटालो देवा लागीं पासून तें बुडोवंक जावचें ना मनशाच्या गोरवाक लागून चड काळ तें उरोंक ना तोगोंक ना खिणा भितर बर्फाचे दोंगराक आपटोन निसणटोण जालें 1,500 सुमार लोक मेलो मनशाचें घर खाला पडलें देवान आपल्या लागीं करूंक जायना तसलें कांयच ना म्हूण दाखयलें तर आमच्या देवाची पदवेचो सुमार काडूंक जायना देवाक सगळी पदवी आसा देव सोर जाणार आनी देव सोर काकूतसार हे आयचो समोरोम आमकां ओळखूंक फावो करता आयच्या पयल्या वाचपान आनी तिसऱ्या वाचपान आमी पळयल्या देवाची सोर पदवी तो दावीद राजाक उगडास करून म्हणटा इस्रायल पोळचेक हांव एक देश दितलो ताका सुरक्षा बसयता आनी ताचे राजवटकी सदांकाळ तोखतेली ताचे घोराणें सदांकाळ तोखतलें आनी आयचे पयल्या वाचपान केल्ली बसावणी आयच्या शुभ वर्तमानान आंकवार मारी उद्देशी जेजूचो जल्म जालो म्हूण आमकां संदेश दिता आनी एक आंकवार चली गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली जेजू म्हणें नांव दवरचें ताची राजवटवी सदांकाळ तोखतेली आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो आमकां उगडास करता देव सोर पदवेदार देव सोर जाणार आनी देव सोर काकूतसार भावार्थान ताका आमी ओळखूंक जाय भावार्थाची गरज आनी हेच भावार्थान आमी खालती जाता तेन्ना देव आमचे सगळे व्हड व्हड वस्तू करतलो प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो आयज आमी हो सेवा दोन समोरमता आसतना मारयेच्या जिविताचेर नदर घालुया कोण मातशेन मारयेन कालतिकायेन देवाचे येवजणेक होयकार दिलो मानून घेतली कालती जाली ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जा म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमोणें आनी हे भाशेन ती देवाचेर पातयेली देखून देवान तिचे वरवीं सोडवणदाराक जल्माक हाडलो आनी हो सोडवणदार आमकां तिचे वरवीं फावो जालो आयज आमी पळयता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना कित्याक देव सोर पदवेदार हीच पदवी आयज जेजू आमकां दाखयता आनी हीच पदवी ओळखूंक आमी वावरुया म्हणलेलें आसा ओन्ली गॉड कॅन टर्न मॅस इंटू मॅसेज a test into testimony, a trial into triumph, a victim into a victory. हे भाशेन आमच्या जिवितां कोश्टी जिवितांतल्यान देव आमचे सगळें जायती विस्मितां आमी अनुभवूंक मेळटा आनी ह्या वरवीं देव आपली पदवी आमच्या जिवितांतल्यान दाखयता तर हेच ताची पदवी आमी ओळखूंक गरज आनी हेच ताचे पदवेचेर आमी पात येवंक गरज आनी हे तरेन भावार्थान तांच मारची गरज दुसरे सुवातेर देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना कित्याक देव सोर जाणार आमकां कितें जाय आनी कितें गरजेचें तें ताका थावें आमी कोण तें सगळें आमचें जिवीत ताका थावें हें उक्तें पुस्तक कशें कांयच लिपलेलें ना तर आमच्या जिवितान कोणूय आमी जावं कितें आमी करूं सोडवणदाराची वाट वा सोडवणदाराक घेवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करुया आनी हे भाशेन मारे भाशेन ल्हानवेकायेन आमच्या जिवितान आमी एके भाशेन तो सोर जाणार म्हूण ओळखून घेवन ताचेर पातयेवया आनी ताची जाणवायेन
चलूंक वावरुया. तिसरे सुवातेर आमी पळयता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, कित्याक देव सोर काकूतसार. इतले पावटी आमी पळयता जेजूच्या जिवितान ही काकूत आपल्या पुता वरवीं जिन्सां तरेच्या मनशांक ताणें वांटली. ताणें सांगलें हांव आयलां सुगुणां खातीर न्हय, पातक्यां खातीर आनी ओगुण्यां खातीर. आनी पातक्यां सवें ताणें मोग दाखयलो. पातक्यांक ताणें जिवीत बदलूंक आदार दिलें. पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत नवसरूंक आपली काकूत तांची सवें दाखयली. जायते तरेच्या पिडेमोतांकूय बरी केली. आनी हे तरेन देव काकूतसार म्हूण आमकां जेजू वरवीं तावें जालें. आनी कितले पावटी आमी बोगसूचें अशें जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें म्हटलें 70 पावटी सात चुकता तितले पावट आमी बोगसूंक गरज. ही देवाची काकूत आमच्या जिवितान आमी अनुभवल्या ती आमी दुसऱ्याकूय वांटूंक गरज. तरेंच करूंक ह्या सेवा धर्मांतल्यान देव आमकां आपयता. आमची मनां काळजां तयार करून देवाची सोर पदवी आमच्या जिवितान ओळखूंक, देव सोर जाणार म्हूण आमी ओळखूंक, देव सोर काकूतसार म्हूण आमी ओळखूंक भावार्थाची गरज. सायबीण मायनी भावार्थान हें देवाचें सोबें ओळखून घेतलें आनी देवाच्या उल्याक आपल्या जिविताचो जबाब दिलो. तर आमी देवाची ही सोर पदवी, सोर जाणार आनी सोर काकूतसार म्हूण ओळखून कालतिकायेन हे नातालांचे परबेक आमी तयार जावया. आनी हे वरवीं आमचें मन बदलून जिवीत बदलूंक वावरुया. आनी हे वरवीं जेजू हाडटा ती सोडवण आमकां अनुभवूंक फावो कर म्हूण मागुया. आनी हे तरेन आमची तयारी आमी सुरू केल्या ती चालू दवरुया. आयच्या दिसा आमकां दर कांय दिसा एक एक्टिविटी दवरलेली आसा आमच्या दोळे मुखार. आयच्या दिसा एक एक्टिविटी दवरलेली आसा सगळ्या कुटुंबान एकठांय जावन घराची सफाई करूंक, घर नेटोवंक नातालांचे परबेक. तेच परी आमचें काडीज मोड नितळ करून हे परबेक सोडवंडराक घेवंक कालतिकायेन तयार करुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाट तेकाच देवा सोवे जिवो करुया. सत मानता देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामोलो, आंकवार मरे कांय जल्मलो, पोंच प्लाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्साद चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगतांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव सौर पदवेदार आनी सौर जाणार आनी सौर काकूतसार ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना. तर भावार्थान आनी कालतिकायेन आमची मागणी आतां आमी देवाक उबारुया. मनशां कोणें जायना पूण देवा लागीं सगलें जाता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पात येवन आपली पोरचेक ल्हानविकायेचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाई परस ओदीक शाणें. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोवन न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक
तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे उरता तुका. सोर्बेस्पोराचे उपकार सोंपूंक नात. ताच्या विस्वासी दयाळ मोगाक शेवट ना. आमी समेस्तांनी आमच्या कोश्टांनी आनी ओदीक करून कोविड-19 एपिडे पेस्ट वेळार देवाची पदवी आनी काकूट अणभवून दुसऱ्यांक जेजूचे मोगाचे गोवाय जावंक आमकां बापाची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे उरता तुका. वावड दोत्ता ताच्यान सगळें जाता. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे उरता तुका. सौर पदवेदार बापा, तुजे काकुतीचेर पातयेवन आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं दयेन मानून घे आनी आमकां सगल्यांक भावार्थान मजबूत कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सृष्टीच्या रोषणारा आम्ही तुका दिन वाचता आमच्या उदारपणाक आमकां दिलाय तेवढा आम्ही तुका विनवता. हे तुमी देवाच्या भावांतरांत आमकां जिविताचो उडो जातलो. मोच्या बाबा बोली वांगडा जेजू पितो जिवीत मोचे मिसाळ पेटूंक जाता मोच्या जिवान दाखवानी दिला मुंशाच्या वावरात म्हज्या भावा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाकीर पवित्र सभेच्या आडावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागयोन तांकवार मारयेची कूस सुफोळ केली. तुजे वेदेचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कायम बाळगता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवामान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाळकाचो गोट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजय बागयोन तोर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देव सोर पदवेदार देव सोर जाणार आनी देव सोर काकुत्सार म्हूण ओळखून घेवन बाबाटान हें मानून घेवंक आनी देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखान सासणांक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरवाशान बोल्ल्या आमच्या सोडवणाराचे जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोगती हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन बसूया फाल्यां सोमारा दीस 7:30 मीस आल्बर्टीन फेर्नांदीस तिसऱ्या वर्साचो उगडास सांजे क्रिस्माच्या भुरग्यांक कुमसारां आसतलीं आनी हेरूय लोकांक कुमसारां आसतलीं केन्ना तें आमी सांगतले पाद्री मेवता त्या प्रमाणे
सगळो प्रोग्राम पॅरिस बुलेटिनार दिल्लो आसा आनी पॅरिस बुलेटीन समुदायाच्या फुडारा लागीं दिल्ले आसात ते तुमकां आयच्या दिसा भितर मांडटले. 25 तारखेर रातीक मिडनायट मास 10 वाजता 10 जाण एक समुदायांतली. सकाळीं 8 वरांचेर मीस, तशेंच 10 जाणां आनी 10 वाजता 66 एन एबाव तांकां मीस आसतले. आयतारा दिसा मागीर फार्म 6:15 माडी आनी फार्म आसतले, मीस आसतले. मागीर नोवेना सुरू जातात. नोवेनाची मांडावळ पॅरिस बुलेटिनार दिल्ली आसा. तो सगल्यांनी पळोवचें, जाता ते भाशेन येवंक वावुरचें आनी तरी आसतना कोणाक खुशी आसा जाल्यार फोन मारून विचारचें जागो आसा जाल्यार येवंक. जागो आसा जाल्यार तुमकां दितले हांव. चडसो जागो आमचो म्हाका दिसता नांव दिल्लें आसा बोल्ल्या सगळीं नांवां. तर आमी कितें आनी करूंक जाता जाल्यार मागीर सांगतले हांव. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सौर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Mornantlo dziwo